पूर्वाला पळायला जी मामाचा कंटाळ घेऊन गेला असं कुछ म्हणून पळला चली बहुत लगे काळजी असं कळलं ऑफिसा वच्चे टाइम झाला काही गेला अम्मा काही कळना हा बाल्कनी ना पळेना नाही पळेना बाथरूमा पळायला किचना पळायला आज सकाळी पासून आजपासून तरी ऑफिसा वच्चे लेट जात दिसतं बेडरूम पण ना उर्मिला सांगा या गाव अम्मा काय असं ही कसं कमर त्याची अय्यो अम्मा तुम्ही पळेल की तू ऑफिसा वच्चे टाइम झाला आणि तुम्ही सकाळ पण पळला हा बाथरूम आणखी उन्हाने सकाळ कडेने किचन माहिती असतं ती हा मग कळलं आणि तुमचं कसं हांव केन्नाय राईट म्हणून तू ऑलवेज राईट आय एम ऑलवेज रॉंग बांबूने केन्नाय चुकता करेक्ट ऍब्सोल्युटली राईट Right. तुम्ही पळली ती म्हारग स्मार्टफोन घेऊन दिला होय भारत हा मागे- कडे वायफाय कनेक्शन स्ट्रॉंग खंय येता मग तू कसं बघ तू सांग अरे बाल्कनी तू माय चढते आता म्हारग स्मार्टफोन घेऊन द्या जीत लागून बाल्कनी तू असता तसं पण उलय नका ग सत्य त्यांना तसं तिका घेऊन दिल्या अरे महाराज एक लक्षात दवर उर्मिला एकली ती पाच घरा असता प्राय झाला ती गेले केन्ना कोरियर येता कोण बाहेरचे मनुष्य येता आमकां पळोवंक नाही मेन म्हळ्यार केन्ना कितें तिका बरं नसता तसं त्रास जाता वखद घेतला की नाही पळोवंक नाही तू पळयता कितें अरे म्हाका होत असं ती वखद बरोबर टाइम टू टाइम नुसतं कॅल्शियम आणि सप्लिमेंट घेतो म्हणून वखद कोण हाडता तू हाडता घरी सांगतेस तू करेक्ट आणि तुम्ही कामावताची हांव कामा वता 9 बार 2 विनोदांतल्या चड स्कुला वता ताजे नंतर मायक काम कसं नाही व्हॉट्सअप फेसबुक टीव्ही हेंचे सकड़ो कसं उलयता मागेली अम्मा तशी ना पाप ती कसं गेले अम्मा कसं पिली करता की काय नाही गो आम्ही अशी उलयतो ऑफिस ना आम्ही ऑफिसाक उलयत आशिल गो ऑफिसा आम्ही उलयत आशिल्ले पण अम्मा आज हांव पळयत सगळें सोडून तुका तू खंय आशिल्ली वेळ नाशिल्ली म्हाका आणि तुला एकदम अशी एकदम अपसेट दिसता सर गुलाब बाल्कनी अशी न्हू बेशिली कित्याक आजकाल बरं दिसना पळय कसं जाला फेसबुक चलना मागीर व्हॉट्सअप चलना हो म्हाका कसलेंय करचें मन येना पळय म्हाका कांय करची ना म्हाका स्पॉन्डिलायसिस आसा हा तेदान लपून आणि कुठं दुखी असं आम डायनिंग टेबल काय ना पळयाची हांव पिडिकात म्हाका टायम ना म्हाका 9 12 ट्रेन करून हांव तांणी आनी करूंक ना ब्रेकफास्ट करूंक आसा म्हाका काही टायम हांव आसतना उर्मिला होल्ड ऑन हांव ऑनलाईन ऑर्डर करता 10 मिनिटां भितर येतलें तू कसं म्हणे ऑनलाईन ऑर्डर करतो म्हणे होय आज ब्रेकफास्ट ना नाही एक काम कर ना तू ना मेघन खातीर एक मिसळ पाव ऑर्डर कर ते घरकड करता आणि आता मिसळ पाव पळय ते घरला त्याची रुची जायना आणि काय नाही एक कसं ना कोथिंबीरची वडी आणि दोन्ही तिखट असणार 2 शिरा ऑर्डर कर ऑर्डर म्हणून सांगितलं ना आजला म्हाका भूक ना म्हाका पळय कसले खावचे मन ना अरे वा 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 भूक लागना म्हणतो काय ना उर्मिला अम्मा म्हणतोस केन्ना दिसतो भूक लागना तू डॉक्टरकडे वर का नाही तिका कशी कळना तुका तुमगे अम्मा पैशी कडे उठ गास बेच कर सांगता बटरची तुम उठ गास ना बाय पहिली हांवे मायक लायक मारक स्पेशलिस्टाला गेलेले उठ गास ना तुमका वय हा तू म्हणतेस कसं की स्पेशलिस्ट घेऊन स्पेशलिस्टाला गेलेले स्पेशलिस्ट वर केलं माइंड तब्येत तपासून एकदम खुश काम सांगला तुझे माइंड हवाय ठणठणी असं काय हुस्क करता बोलना व्हेरी गुड आणि एक सांगता जाय नाही संपला तुला सांगते कसं करेक्ट कर अरे हा केले करेक्ट एक मिनिट ऐकून स्प्लिट कर राव डॉक्टरने तपासून झाली की ना की हा माय तुझ्या लांब कसं सांगत होतस
घेतलेली नाही. तिका विचारता न्ही कसं जाता म्हणून तुम्ही दोघं ऑफिस बाई. हांव गणपती एकली आसा आतां म्हाका तिका एक सावकी ना जाल्या चेक करायला तुमकां कसं लाभात दिवची एक डॉक्टरला फोन करून बोललो कसं मोबिलावर करता अय्यो. हे तुमगे लालूचन करून हांवें डॉक्टर नंबर देते करेक्ट सांग डॉक्टरान कसं सांगला गो तसं आणि काय नसतं काय डायबिटीज जातली वॉकिंग करून एक्सरसाइज करून सांगला वॉकिंग करून सांगला पहिले तुम्ही इतकं मारक शूज घेऊन दिलेले परत आई मारक बोलच्यात वॉकिंग करून सांगला ती बघता वॉकिंगाचं वॉकिंग आवडतं इतकं कसं होतं त्याच्यानंतर बूट पण द्यायला बाई, हा पहिले ते दवरला नाही तुला. तुम्ही ऑफिस आवत तरी हांव ते बूट घालून ते बरी पार्कच पळय थंय हांव ना ऐकून वॉकिंग करता तुम्ही वरता Correct. पण आज बरी के हांव येता तुम्ही वरता रावन वासरता रेग्युलर वॉकिंग हांव करता हांव तुका सांगता म्हाका गो तस मांगेल वॉकिंग तुमके एक सांगता मिगेल मांगेल वॉकिंग स्पेशालिटी घरकर तुवें गार्डन आते करेक्ट वॉकिंग मिगेल मांगेले हा थंय गेल्ली की ना की भितर रिगली की ना की थंय कसं गंमत गो तसलें ते सिल्वर हेअर क्लबाचे कट्ट्यावर स्टार्ट जाता मांगेल वॉकिंग फर्स्ट माय काय ना थर्ड चिकन तुझ मांद्र गरवा आणि काय करू ना फर्स्ट सुन्याल दूर फर्स्ट सुन्याल दूर स्टार्ट कळवाय कोणाल सून बाळांती कळवाय कोणाल सून काय काट्याकच करचे मागीर कोणाल धू पडत राहिले कोणाला पुढे कोणा वट्टू आमगेली अम्मा तशी ना. कोणाल दिवस जाल्ला कळवाय सक्कड निगेल माय ना तुम सांगचे BBC खाल पट्टार आणि बेग करतो मग कसं उलयता सांग कसं झालंय काय ना बा लेगीन इंटरनेट स्टार्ट हो. झालं व्हॉट्सअप चालू झालं आणि मग फेसबुक चालू झालं हो हांव सुटलो बच्चा जीवा जीवाईल म्हाका हो ये जीवा म्हाका अयो आंगे म्हणटा तुम दाखोवचे आसा रोज दाखयता गो रोज दाखयता येत ताकी ना तुम्ही येत ताकी गोड गोड काय जातं म्हाका कसं झालं पळय ही ऐश्वर्या आहे हा नावाची याची अय्यो तुमगे लांबाले सांगते आता मग अम्मा तर कसं असं करता कोणाक गोष्ट हांव काय तिकडे उलयना तुम्ही ना इग्नोर करी गो सोड गो हांव भिना गो तिका ना हांव विचार सोड अय्यो सांगते कसं तुमका निगेल पाहून भैया बुक मला बुक्का एका मात्र बुक सेकंड भैया बुक तुमची एका तो पहिली झालं कारण सांगता एक सांग विचारू पहिली आमगे तई बिंदू राहिलो पळे गलकड बिंदू राहील की नाही फर्स्ट सॉफ्टवेअर बसून राहतील हांव भिना निकल मागून थाय फर्स्ट राहिलो मागीर पाक खावची कसं करते बड्डी घेतली आणि धावडायले विंद्रा धावडायले हा मस्त खबर असो त्या नेक्स्ट टाइम कधी राहिली जाऊ करता तुम्ही आता निमगी जाती ना हांव विचार अय्यो अम्मा हांव विचार तसं नाही काय नाही गो काय नको तू बित पाहिले का हांव भिना गो कसं बघ उर्मिला तू कसं निवडून घेता निघे कसं निवडून तुम्ही सगळं दिसू फेसबुकार कसं करताची सगळं दिसू फेसबुकार कसं करचे म्हाका 38 फ्रेंड्स आसाची कारण एक पोस्ट घातली 50 कशी चार लाख घर भितर येता वय अम्मा होय कळला किती झालं तिघे लगेच जाता फ्रेंड्स एक म्हणजे पन्नास 40 की असं की लागी किती झालं फेसबुक लाईक्स फेसबुक रिक्वेस्ट त्या ऐश्वर्या राय पळून येता निगेल मांगेल सिल्वर हेअर इतकं हॉट चस्को इतकं दाट
चष्मा या रियालिटी चेक पळून गेली नाही कळलं आज सांग तुमच्याकडे या बिडी नाही असं चालू ना 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 बाई तू यंगच बाबा 70 years 70 अय्यो ना ना अम्मा मागे अम्मा यंगच एकदम ऐश्वर्या राय म्हणते असं तू एक काम कर ना ऐश्वर्या राय प्रोफाईल पिक्चर घाला ना तू माधुरी दीक्षित घाली पण कितल्या तू तुका लाईक मग माधुरी दीक्षित आई त्या घालका हावाची माधुरी दीक्षित ओ हो हे दोन बायला मनशा भितरी एक ही माधुरी दीक्षित हांगा ऐश्वर्या राय मागेलो अनुपम खेर झाला आशिले नाशिले केस वत्ताले काय कळलं बघा हे ऐश्वर्या राय माधुरी दीक्षित मागेली चटणी जात असा आठशे केस पण वत्ताले दिसता लोक सपाट उर्मिला अम्मा काय कोण शिकत आहे बापरे कसं एक्सपर्ट डाउनलोड अपलोड ऍड डिलीट शेअर आशील सकट ऍप्स बिगर माहिती बघ तसं शिकल तू आता उलव ना तू दाल तुमच्यामध्ये चालू जात हो विचारता अम्मा अम्मा हाव कसं म्हणजे विचारते विचारचे ती गेल विचार झाला आता तू गेल विचारचे विचार सर तू कोण शिकयतो बाबा हे अपलोड आणि हे फेसबुक आणि म्हाका पुरो कळटा कोण शिकोवच म्हळ्यार मेगेर ना कोण शिकोवच म्हाका हो तू गेलो विन्नो स्कूल आदकून येता आई खूब होमवर्क करता ते दोन आसा होमवर्क जातरी मोबायल तू आनम्मा शिकोवचे ते शिकोवचे म्हणून पुरो म्हाका शिकयत पडटा गेला म्हणजे ते दोन तास मग गेला हांव इंटेलिजंट आसा ना म्हागे खूब पण इंटेलिजंट गेल म्हणजे ना की पुरो तुगेले म्हणजे येतो ताणे म्हाका शिकोवच पुरा कळ्ळी की हांव कसं म्हणटा अम्मा इज इट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी गो करेक्ट वेस्ट Yes, because बच्चे WhatsApp करते राहते. मनी वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी एंड मनी झालं वय मनी पण असते रे मनी मी तर नाही ना वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट ऑफ मनी या पुरा तुमकां दिसता ना मागीर आमकां शिकोवच कोण खंयचे एक विशयान तूं दोन बाजू आसा की ना एक चांगलं एक वाईट येस थोडेच म्हाका दिसता वेस्ट ऑफ टाइम जाता घरा कडेन लक्षाची केवळ जाता जाल्यार आमी शिकूंक मेळना न्ही पुरा वय करेक्ट आता तुम्ही म्हारग फोन घेऊन दिला पडटा उज्जायला इका असो जाल्यार म्हारग फोन हाडून कसो प्रयोजन आमकां शिकोवच बाकी नाका आमकां येदे पुडी आमकां भितर कशें शिकोवचें इत्तें कसले पुडी कळटा की नाका हांव म्हणचे टीव्हीर पळयल्यार न्यूज पेपर हांव वाजिला कळ्ळें आजकाल कसं म्हणतात ते सायबर फ्रॉड सायबर फ्रॉड मस्त जाता पुढे लोकांक कसं फोन येता तुमगेले अकाउंट नंबर दी तुमगेले OTP दी तुमकां इतली लक्ष लॉटरी लागल्या तुमकां ती लॉटरी जाय जाल्यार तुमी नंबर दियाची अशी हांव भाजिलें मेसेजान तुमी तरी हय आतां शिकयली मी म्हाका येदे कळटा तें ती तसो पुरो फ्रॉड मस्त जाता आजकाल आतां पयर पळय एक येयलें कसो मेसेज इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्ही आधी भरना म्हणून जाल्यार तुमगेले कट्टे जाता कितली जाणां भिवन मागेलो हांव ऑफिस आयकला आयकला तुम्ही आयकला न्हू पुरा त्या नंबर घेवन कॉल करता म्हणून म्हणटाची ते पुरो वचो की हांगा तांची खबर तुका सांगता तो किशोरच पळय गो आमगेलो सिलिंगाचो किशोर माम ओहो किशोर माम आता किशोर माम जाल्यार दोगांय चेडूं फॉरेन आसाची ओके तो आसता टेक्नोलॉजी पयर ताका एक फोन आयलो ताका म्हणलें कसं म्हळ्यार तुगेलो अकाउंट पडटें कसं जाता बंद जाता फ्रीज तुमगेलें अकाउंट फ्रीज जाता म्हणून ताका एक फोन आयलो आणि ताका अकाउंट नंबर आणि ते OTP पुरा निघिला पाप भिवन कुत्तान फॉरेन पुरो डिपेट वचना फ्रीज जाल्यार कसो करचें म्हणून पुरा ताणें सांगलें आतां ताणें सांगिल्लें 4 मिनिट भितर पुरो तागेले पयशे खाता
सिरियस मॅटर. इट्स अ वय सिरियस तसं अम्मा सांगतात मी करेक्ट असं यू शुड बी कॉशियस अबाउट दिस. वय कॉशियस जाऊ कमी म्हणाली हांव एक कसं की थोडी म्हणून लेखला त्या विशयान आणि काय कर ना अम्मा कर नाका आणि असता ते असो तुमक बादी ना खुर्ची हावे तुमक कसं बादा पसंत करता असं स्वतः योगा क्लास एक असता वय हांव आयकलां. योगा क्लास आसा मागीर आपल्याला कुकिंग क्लास सुद्दां आसता. वय. वय कुकिंग क्लास वय हांव कसो क्लास घेवता म्हणल्यार सोशल नेटवर्किंग अवेअरनेस. कसं म्हणली सोशल नेटवर्किंग अवेअरनेस. वा इतलें इंग्लिश व्हड इंग्लिश. आम्हा इंग्लिश येता त्या कसं म्हणाली मेगे नातवान म्हाका 10 times रायट म्हणून ते शिकयला. तुका सांग आसतना 10 पटी बरें शिकवची शिला 10 पट्टी शिकायचं आशिल्ली मारता पण आसले हातात. म्हणून इतलो उदक गेला तशी तुगेलो कळ्ळें. आनी मागीर रायट ताका हांव डिक्टेशन करता तशी करता कळ्ळें. तशी म्हाका शिकयलें सोशल नेटवर्किंग अवेअरनेस. वय व्हेरी गुड आयडिया अम्मा. व्हेरी गुड ना त्या खातीर हांव लेक्चर कसं करचें मी गेल्यार तुमी एक पटी वखतली वखा वता येदे पंचायतीक करता बा तेज्या आपलें ब्लड सर्क्युलेशन आता केला. वय वय पंचायतीक इज इम्पॉर्टंट. त्या खातीर वॉक एक करचें टॉक एक करुया म्हणून लेखला. मेगे नातवान शिकयलें पळय तें हांव तांकां शिकोवका म्हणून लेखला. व्हेरी गुड आयडिया. खरें अम्मा आजकाल कोण अशी लेखता कोणाक शिकयता शिकता तेणे चूप बसता कोणी. त्या खातीर हांव कितली जाणां चेडूं पळय कॉलेजान तूं वचची कोणाय बाकी पेटेलो चेडूं हांगा आसाची अम्मा लागीं बसून आनी हांगा लागीं बसून शिकोवच्या पुरसत ना. त्या निमित्ती आमी मिलची दोन जेवपा आतां प्राय गेल्यार रीच जाल्यार म्हाका शिकयला हांव तांकां शिकयता. Correct. तांणी चार जाणां म्हाका शिकयता. Correct. तशी म्हणून एक येदे हांवें संकल्प केला. नाही बरें आसा तुजो संकल्प. टॉकिंग करचें आनी येदे शिकोवचें जाल्यार आता जाल्यार कसं नाही कसं तसं त्या चेडूं सांग ताका सगळें पकडटा. तुमी सगळो दीस ऑफिसाक वताची नवें कसं पुराय येता वय तेच ना तुमी एक सदांच म्हाका नाही सदां नाका वारान एक 2 फावटी म्हाका शिकयल्यार पुरो. वय आमी विसरता. वय वय उर्मिला आज शिकयलें ताका फाय वचून हांव शिकयता. करेक्ट उर्मिला तसं नाही अम्मा म्हणतोस नाही करेक्ट आम्ही तिका शिकवता अशी तांकां मोबाईल हाडून दिवन अशी सोडचा जायना. थोडे थोडे नवीन कसं शिकवता आमकां कळटलें तशें आमी तिका शिकवता. मस्तपणे कोणाय एक ज्ञान एक आमी दिव्या करेक्टशी हांव लेखला घरांचेर उर्मिला एग्री वचो आज एक दिवस काय ना ब्रेकफास्ट नसत. ओके बसताना ऑफिसान आम्ही दोघं एकटेच वचूया आणि थंय पुढे हॉटेलार 10-12 पुढे खाऊया. कोण कसं जालें तशी काय तू पळटलें आमकां. आनी कसं म्हणाली ब्रेकफास्ट केला वसलेन तू दवरला डायनिंग टेबलार हाडून दवरली. त्यामुळे म्हाका आजी जीवा पळय कशी तरी येत आशिल्लें मोबायलार या म्हणून त्या खातीर आनी फर्स्ट क्लास हांव रूल हांव घाला आनी ताज्यो तूं त्या गोवा चटणी कोळंबोळा धाडा मिक्सीन उर्मिला तुगेलें फेवरेट कॉम्बिनेशन रूल आनी गोवा चटणी कळ्ळें इतके क्रीट आसा तिरी करता पळय जाल्यार याचो तशें म्हणून हांवें रूल आनी गोवा चटणी कोळंबोळा धाडा ते कोण दवरला सगळें दवरला हाडी खायची आनी एक पडी तुका 9 बार घेवन वस्तू. चलो उर्मिला यू आर हॅपी नो. हे म्हणायची विल गेट माय बेस्ट विल गेट माय बेस्ट कसले म्हणायची फर्स्ट क्लास चटणी आणि कसले म्हणायची एकदम लाईक आनी एक विशय सांगची तुमकां आणि कसं सांगचे आसा आज ही दोघांनी ऑफिसात तुमची काही बघी होता. ओके कित्याक 2 वर्सां नंतर आमगेले
अंधेरीचे GSBचे सत्यनारायण पूज आसा. ओ हो आज 3 डिसेंबर न्ही गो अम्मा हांव पण विसरलो. आता कसं सगळ्यांना आजकाली पुरा जण तांकां घरकडे एक व्रत करचें जायना चिके कश्ट वय जाता. देखील आम्ही सार्वजनिक केली केन्ना तेन्ना हांव म्हणजे कसं म्हणल्यार तुमी येयाची चेडवांक हाडयाची एक देवाक दर्शन घेवयाची वय. प्रसाद घेवता तेन्ना आनी मोठू बसून आमी जेवण करता म्हणजे हांगा त्या निमित्ती दोग जणे दोगी येयाची. नाही हांव येता डायरेक्ट हांव थंय येता आनी भटमा म्हणटा की तसं पण स्कीट केन्ना ते पद आनी तशें म्हण रे जाणा हांव म्हणटा तसं ट्राय करता म्हणजे. अच्छा हांव डायरेक्ट चिकली म्हणून काय नका तू ऑफिसा दुखून सुरे घरकडे यो ಸ್ವಲ್ಪ जगजगी जा कळलं ते पुरा जण चंद चंद कापड बंगारा घालण्यात त्याची तू एक माधुरी दीक्षित जाऊन बस कळलं त्याने मी घरकडे यो आणि तू मोठी होते ओके मागीर ये वो सगळ्यांचो माय मदर इन लॉ बेस्ट आज हांव सांगचे आसा प्रभाकर भटमा म्हाका तसं सांगता. एक अवॉर्ड इंस्टिट्यूट करता बेस्ट मदर इन लॉ ऑफ द इयर बिगर माय पळयलें म्हाका एक होवा चटणी इफेक्ट पळयलें बेस्ट मदर इन लॉ म्हणटा. बेस्ट ऑफ द इयर टायटल मार्क्स बिगर माय कोच झालं बा हे हांव एक म्हणजे कसं करचें प्रत्येक घरांत माय सुद्दां तर जातर आसता ते रब्बर बँडचे आमी दिगत तांदूळ ಸ್ವಲ್ಪ तिगेले आमी सोड सोडटा ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले कमी सोडटाची कळ्ळें झगडे ते जातर आसा तेंची मन कंती दवरूनच जा वय, correct. बाय मामामध्ये तुवें जायना वय लागता मस्त कितें 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 दोगांनी करून ना म्हणजे त्या निमित्ती तशी केल्यार मात्र गरंगायला केले ती तशी आम्ही आधी गोटूची व्रताक वचा म्हणून वय करेक्ट